Just imagine. वेलकम बॅक इष्टानो. मित्रांनो, दोन मनशांची भाषणं ऐकताना आंगार कांटो येता, रोंगटे खडे हो जाते म्हणटा पळय तशें जाता. एक म्हणजे रवी नायकाची इंग्लिश आयकुपा सारकी ना. आय मीन इवन द रिडन इंग्लिश म्हणजे रवी नायक वाचून उलयता पळय ती इंग्लिश आयकपाची सारकी Please, especially emphasis of the selection of the teacher, encouraging the teachers to undertake research work, improvement and upgrading of the academic qualification, etc. We have now maximum number of teachers with PhD degree compared to any other academic institution in the state. किती कळ्ळें ना न्हू असो सोडून दिवपा जाय. आणि दुसरें आयकून नजो ती परिकाराली हिंदी स्पेशली हरीश भिमणी सारकेलो मनीस जर उलोवन परिकर उलोवपाचो आसत फाटल्यान जाल्यार मागीर आनी कितें कॉन्ट्रास्ट. हरीश भिमणी म्हणजे तुमकां याद आसा न्हू, तो महाभारत स्टार्ट जातकूच मैं समय हूँ, समय के इस काल चक्र में युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र, महाभारत दूरदर्शन, तो हरीश भिमणी. सो पयली हरीश भिमणी आणि मागीर परिकर उलयतात. कसलो कॉन्ट्रास्ट. हमारे देश के शायद दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जिनके बारे में हम दिलो जान से चाहते हैं कि 10 मनोहर पर्रिकर हो. अरे भाई, पर्रिकर साहब का फायदा सिर्फ गोवा तक सीमित क्यों न रहे, सारे देश को मिलना चाहिए. तो आइए गगनभेदी तालियों से स्वागत करें मनोहर पर्रिकर साहब का. ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि कोकणी में आप नहीं होते, कोकणी में तुम और मैं, इतना ही होता. तो इधर चिंता करने की ज़रूरत नहीं. इधर तो हम सब लोगों को, पिताजी को भी तुम बोलते हैं और माँ को भी तू बोलती. तो ये सभी लोगों का यहाँ जमावड़ा देख के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज गोवा संत भूमि है, गोवा संतों की भूमि है. इसका दर्शन सामने हो रहा है. मंच पर संत है और नीचे भी संत लगते हैं. तो ऐसी सभी लोगों की हर बरस एक जगह आना, मेला होना एक आवश्यक पूरे देश के लिए है, गोवा के लिए भी है. वापिस मैं सब आपको नमस्कार करता हूँ और मेरे दो लफ्ज़ संबोधना बंद करता हूँ. ये ऐसे क्लास में भाषण करने को नहीं जमता. ऐसे ग्लास के सामने भाषण करने को नहीं जमता ना. कित्याक इश्टानो हेंचे आयकून न्हू म्हाका अशें दिसता की हांगा पळय आतां एका फंक्शनाक उदय भेंब्रे बाब बसलेले, तेंचे हे आसलो सत्कार, आनी तेन्ना थंय येवन परिकर सायडीक बसलो. सो उदय भेंब्रे बाब आसा तेंच्या मनान तेन्ना कितें चलतालें आनी परिकराच्या मनान कितें चलता आसलें तेची एक तुमकां बारीकशी झलक. हो पळय आयलो माय भाशेचे घट्टाण करपी मनीस. इंग्लिश वाय आणि एका माझ्या सायडीचेच कदेल जाय. ऐसे माय भाष के लिए लड़ने वाले को साइड में बैठने को नहीं जमता. राष्ट्रभाषेची सुद्धा वाटलेलं आहे. शर्मत कसा आहा तू? शर्मत तेका हात दिवं नाका. अरे इश्टानो, हे परिकराले आयकोन तरी इतलो आमकां शॉक जावंक ना. तितले डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो कितें म्हणटा तें आयकोन आमकां सामकें आमी शॉकात जाले. कितें म्हणटा तें पळया, खौफनाक सच सारको. हांवूय कजिनोन गेला खूब फावटी हांगा न्ही गोंयांत न्ही, कित्याक लोक पळयता म्हणून. पूण नाल्यार भायर गेला हांव कजिनोन 1-2 कितें खेळपाक. डॉक्टर तुम्ही सुद्धा? हे मात हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करूं नासलें. आपूण कॅसिनोर बीन आज अरे हांव केन्नाय चिंतता इश्टानो, केन्नाय हे आतां ऑफ रोड रॅली बी म्हणून करता पळय, जंगलांनी वचून गाडयो बिडयो अश्यो म्हणजे गाबाज 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 जंगलान कितें वचपाक जाय? तुम्ही पणजे, म्हापसा, मडगांव, फोंड्या, बिचोले, वाळपय खंयी
खंय तुम्ही मेन रोड रस्त्यार घेऊ शकता ऑफ रोड रेडी आमचे सगळे मेन रोड आहा हायवेज ऑफ रोड जाल्लेले आहा जाय थंय घ्या ती खाचीन जंगलांनी वचपाची गरज ना. जस्ट इमॅजिन. इश्टानो तुमकां आयज एक सॉलिड मिडिया इम्पॅक्ट दाखयता. एक्चुअली हो जस्ट इमॅजिन इम्पॅक्ट म्हणू येता तर जालें अशें एक दीस. एक दिन सपने में देखा सपना वो जो है विष्णु अपना. सपने में देखा सपना ओ वो जो है विष्णु अपना. कला अकादमी आणि ESG आता विष्णु कडे ना एना एना एना. सपने में देखा सपना. एक दिस पणजे विष्णु आयलो बशीन केलो पायलट तेणे स्वखुशीन. मोटरसायकलीचेर विष्णु थंड थंड वारे घेत मांडवीच्या पुलाचेर जाली आमची गाठ भेट. मोटरसायकल फास्ट ओडना इना इना इना. सपने में देखा सपना. कसो बसो पायलट पावलो पलाशीन. विष्णु देवलो गाडये वयरसून स्टायलीन. काम जाले वयज मेलो पायलटाक विसरलो. मिडियाक पळयतकूच सरकाराचेर घसरलो. पायलटाचे पैसे दिवंक ना इना इना इना. वो जो है विष्णु अपना. दुसऱ्या दिसा विष्णून केली रिक्षा. आता ही रिक्षेची परीक्षा. रिक्षावाले दादा हळूहळू टर्न मार. असेंब्लीन पावतकीच रिक्षेचे उघड तू दार. विष्णूक देवोंक जमना इना इना इना. रिक्षावाल्याचे पैसे दिवंक ना इना इना इना. सपने में देखा सपना वो जो है विष्णु अपना. मिडियान विष्णूक एकूच प्रश्न विचारलो. तू रे बाबा पैसे दिवंक विसरलो. विष्णू म्हणपाक लागलो सोयर सुताक लागना. कोड ऑफ कंडक्ट देशान चालू असताना धरलो विष्णू पैसे वाटना इना इना. ओ घेतली तेणे स्विफ्ट वयताना. वो जस्ट इमॅजिनाचो इम्पॅक्ट हे ना. आणि बरें दिसता आमकां अशें म्हणटाना. इश्टानो पयलींचो मंत्री निळकंठ हळर्णकर आणि दीपक ढवळीकारा मदीं एक साम्यता आसा. दोगूय न्हू उलयले काय अशें करतात. हे निळकंठ हळर्णकराच्या फूल इंटरव्यू दरम्यान हांव फक्त हेच पळोवपाक उरलो. म्हाका असं तब्बल 175 फावटी तरी केला आसतलो ताणें. जस्ट इमॅजिन. तुमचो कॉलेजीन आसतना खंय एका तरुणी बरोबर ब्रेकअप जाल्लो. म्हणजे हांव पर्सनल वचना तुमच्या लायफान पण तुमचो सुद्धा ब्रेकअप जाल्लो. जशें म्हणटा तशें आमची ब्रेकअप जावंक ना. ओके ओके ब्रेकअप जावंक ना. तुमी केन्ना मेळूंक पावली ना. तुमी केन्ना मेळ्ळी ना अशें. अजून आशा दिसता. अजून तुमकां आशा आसा की तें परत येतलें. तुमकां आशा आसा. आशा हा. दॅट्स द स्पिरीट. इश्टानो तुमी पळयता जस्ट इमॅजीन आनी जस्ट इमॅजिनाचो स्पिरीट असोच आसा. बरें काँग्रेस तुमकां सदांच त्रास करता. जाणा जाण ओके जाणा जाण सारकें. कित्याक तुमचो फाटल्या असेंब्लीक एकूय कॅन्डिडेट येवंक ना म्हणून ते अशें करता काय तुमकां त्या खातीर त्रास करता काय. पण तेंच्यांनी विसरूंक जायना कि अनुपम को कभी खेर नहीं लगती और तकदीर बदलते कभी देर नहीं लगती. परेश नेक्स्ट प्लॅन कितें तुमचो. नेक्स्ट प्लॅन आतां आमी अशे स्टेजीर येवंक जाय. वी हॅव टू डिफीट द BJP. त्यो स्टेजी तुमकां रवींद्र भवनान मेळटली. ती स्टेजी त्यो रवींद्र भवनांतल्यो स्टेजी पळया कश्यो बांदल्यात त्यो.
थंय तुमकां स्कोर करपाक मेळटलो. बरें, म्हाका एक सांगा, किरण कांदोळकर, वाय इज ही इन BJP? वाय किरण कांदोळकर इज इन BJP? Just to hurt other colleagues. ओ, जस्ट टू हर्ट अदर कलिग्स. पण म्हाका एक सांगा, विष्णूक खऱ्यांनीच BJPच्याच मनशांनी तेन्ना मारलेलो? 100%. BJP तिकेटी दिवपाक पयशे घेता अशे लोक म्हणटात. NCP तिकेटी दिवपाक पयशे घेता अशे लोक म्हणटात. Whereas Congress घेयना. तूं तेंची सायड कित्याक घेता? तूं विसरलो कित्याक? यू आर NCP. बरें, तुका दिसना काँग्रेस इज अ वीक ऑपोजिशन? सामकें अशें सामकें दुर्बल ऑपोजिशन. काँग्रेस इज अ वीक ऑपोजिशन. Congress is a weak opposition. नाही. तूं काँग्रेसी आड कितें उलोवपाकूच तयार ना, म्हणजे अशें कशें जातलें? तूं काँग्रेसी आड उलोवपाक तयार ना जाल्यार ही इंटरव्यू मागीर अशी खुमखुमीत सामकी धडधडीत कशी जातली? कितें कितें भानगडी? बरें बरें बरें, हांव हारलो. आय लूज. तुज्या ह्या कॉम्पिटिशनान तुजो हात धरपी कोण ना. बरें, हें आतां कितें चल्लां? सार्दिनाक टिकेट एनावन्स जाता थंय काँग्रेसीन खवदळ पडलो सामको. आनी आतां रवी नायकाची शुअर आसलेली टिकेट सुद्दां आडकोन पडल्या ह्या बोवाळा खातीर. आतां ह्या अख्ख्या प्रकरणाक तूं कितें म्हणटलो? चुक्या बरोबर वलय जवळ. समजलें? समजलें सामकें समजलें. पर्रीकरा बद्दल तुजें कितें मत? पर्रीकरा बद्दल तूं कितें म्हणटलो? ह्या BJP सरकारा बद्दल तूं कितें म्हणटलो? खुबशें काम केलां. कितें उलयता तूं? कळटा तुका तूं कितें उलयता तें? बरें, आतां हें तरी सांग, कोण येता निवडून ह्या लोकसभा इलेक्शनाक? कितें दिसता तुका? BJP. कितें उलयता? जस्ट इमॅजिन. इश्टानो, सध्या टिकेटीन पॉलिटिकल लिडरांक इतलो ग्रासला टिकेट वाटप बिटप. एप्रील फूल येवच्या आदींच एप्रील फूल करूं येता कोणाकूय. पळया आतां एक रेजिनाल्डाक फोन करता आनी पळय की तुका टिकेट मेळ्ळी रे म्हणून, मागीर पळया रेजिनाल्डाचें कितें रिएक्शन आसा तें. म्हणजे एप्रील फूल पयलीं एप्रील फूल करप. एक मिनीट. रेजिनाल्ड. हेलो रेजिनाल्ड, दिल्ली से मैं दिग्विजय सिंह बोल रहा हूँ. देखो भाई, साउथ गोवा की जो टिकट है वो हमने इस बार हम तुम्हें दे रहे हैं. कांग्रेट्स. क्यों भाई, चौंक गए? चौंको मत, अच्छे से काम करो और वो सीट जीतना, समझ गए? एंड डोंट वरी अबाउट सार्दिन, ही विल वर्क फॉर यू, वी हैव टोल्ड हिम. रेजिनाल्ड बाब, जस्ट इमॅजिन उलयता तुका. तूं खरें समजशीत बी, पण जस्ट इमॅजिन रेजिनाल्ड बाब, तुका टिकेट मेळत जाल्यार साउथ गोंयची आनी इश्टानो, ह्याच बरोबर आमचो ह्या आठवड्याचो जस्ट इमॅजिन हांगाच सोंपता. मेळया फुडल्या आयतारा 7:30, 9:30, 11:30. आनी तो पर्यंत तुमचो इश्ट परेश परब म्हणटा तुमकां देव बरें करूं. पण तुमकां म्हाका कितें फीडबॅक दिवपाक जाय, म्हाका कितें सांगपाक जाय जाल्यार features@prudentmedia.in हाचेर तुमी म्हाका अवश्य मेल करा आनी सांगा तुमकां कितें आवडटा, कितें आवडना, तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें नाका. चल, सद्या परेश परब म्हणटा तुमकां गूड बाय, बरें करून. आनी होळी बरे भशेन मनयात, होळीचो धमाका बरे भशेन करात. बट विथ केअर. बाय बाय. ऐसे टीवी के सामने, कैमरा के सामने बोलने को नहीं जमता. जस्ट इमॅजिन.